बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका दी आदार दी तुजी खबर परगोटूंक आनीक जी सगळीं उतरां हांव उलयता ती सगळीं तुजी उतरां कर आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका म्हाका दी आदार दी तुजी खबर परगोटूंक आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन हें प्रिचींग दुसऱ्यांक धाडटा ताका सदांच हुस्को दी सदांकाळ दुसऱ्यांक धाडूंक तशेंच तांची सगळीं दुयेंसां बरीं कर आनीक फुडें वचोन तांचीं कामां करून दी आमेन. सर्गीचे बापा हांव तुका आर्गां दितां दिनवास दितां आनीक तुजी वाखाणणी करता कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरना आनीक पुनर्जिवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट खोटेपण अनबावार्थीपण आनीक गोरीबसाण पयस केली देखून सर्गीच्या बापा तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनीक सांबाळून दवरला देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्याच नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमिता करतलो आमेन. आमी जायते दीस जाले हेजी शिकवण चोयताय जॉन चॅप्टर 4 पावलें 46 वाचिता. जेजून उदकाचो सोरो केलो त्या गालिलियाच्या काना गांवांत आनीक एक पावट जेजू आयलो आनी काप्यार नांवांत एका राज अधिकाराचो पूत पिडेंत आसलो. काप्यार ना म्हळ्यार त्या गांवांत राज अधिकाऱ्याचो पूत राज म्हळ्यार कितें किंग तेगेलो कोण अधिकारी म्हळ्यार मुखेल मनीस रायट हँड म्हळ्यार बऱ्या पोजिशनाचे आसलेलो खूंय राजवडकी आतां आमी गव्हर्मेंटचे चल गव्हर्मेंटाक गेलो मिनिस्टर धरया आमी चल एशें कोन्न सोंपें सारकें अंडरस्टँड जावपाक पूत पिडेंत आसलो. जेजू 47 जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. तेदोना चोया तुमी मोटर न्हय कांय न्हय पूण तेंगेले खबर दिवपाचो लोक आख्या गांवां आसोता तोरी कोण तो बोर ना म्हणून बोर ना म्हणून सांगेल थिंगा हय पिडेंत आसलो म्हळ्यार बोर ना तो तोरी जायती तेणें केलें आसतलें वखदां आनीक राज अधिकाऱ्यागे मनीस म्हणून कितें जालें सगलो दोतोर बोतोर तेणें आत्तून आनी पोत्तून उडयले आसतले तांकां आनी कोणें ना म्हणूंक जायना आनीक तांकां सारको फर्स्ट प्रेफरन्स जाणाय तुमी आमगे गोंयच्या मिनिस्टरां पळय प्रेफरन्स आहा ते भाशेन दवरयाय म्हणटच सगलें तेणी आपल्या गेलें कितें पळय आपल्या कडेन जातालें आनीक कोण राजाको जातालें ओर मिनिस्टरांको जातालें तें सगलें तेणी कोन्न चोयलें आनीक आतां आनीक ऑप्शन ना तर तेणें आतां जेजूक दोन जेजूकचें काम करून घेवपाचें तेणें आतां मांडणी काडली सारको प्लान काडप बसून कित्याक आनी उपाव ना फकत जेजू मनशां बर कोत म्हणून ताका कळ्ळें आनीक तेणें तें स्वत मानून घेयलें की हेज्या पयलीं संवसारांत कोणें अशें करून कांय केलोलें खूंय बरयलोलें ना आख्ख्या ओल्ड टेस्टामेंटाचेर तर ताका लास्ट होप रे ऑफ होप म्हणटाय ताका आमी किन्न तें बरेपणाचें किन्न आपल्यागेली चिंतना शांती पावपाची आनीक चेड्याक आपल्यागेलो साल्वार करपाचो हें तेगेलें किन्न ताका दिश्टी पडलें आनीक तेणें जेजूचेर भावार्थ दोवन म्हणलें चल आतां हें काम जाल्यार फकत निम्माणें जेजू कडेन आनीक सगळ्यां कडेन काम करून तो तोकलो आतां पूत मरपा येयलो आसतलो कित्याक तेगे पोजिशन चोयल्यार कळटा आमकां तो बारीक बेश्टे चालतो मनीस न्ही तो चालतो मनीस आहा ताका लोक बेडीचे घान हेजे घान जेजू मुखार घेवन धांवन येताय पूण आतां कितें जाता चोय जेजू जुदेयाक तावन गालिल्यांत पावला म्हूण आयकिल्लें तेणें तो ताका मेळूंक गेलो कोण आतां तो गोळे बोळे आसले आसतले त्या कडेन तो येयलो मेळपा मोरनाचे थोणेर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण
तो जेजू लागीं मागतालो. आतां जेजू कडेन तो मागों येयलो, पूत खूंय आसलो? मोर्नाचे तोणयेर. आमकां आज पवित्र आत्मो कितें सांगता तो चोया. ही पळय जाणकारी दिता तो आमकां पवित्र आत्मो. हें म्हज्यान कांय करपा जायना. ना म्हणोन तुमच्यान कांय करपा जायना. जे मेरेन आमी पवित्र जायनाय. तुमकां खबर आहा, तुमी कितें कोन्न मेंगी जालो आहाय तीं. एक उतर तोंडांतल्यान भायर सरना. जेजू गेलें नांव घेवन ओ जेजू गेली खबर परगटूंक. कित्याक तुमचे भितर पवित्र आत्मो ना. मुगलो हो चेस्ताद आसलोलो तुमचेच भाशेन, पूण हांव आतां पवित्र जायन हें सगळें काम पळय कोता तें पवित्र आत्मो कोता. मिलाग्रो अजापां पळय कोता तें सगळें पवित्र आत्मो कोता. पूण देवाक मनशाचे कुडीची गरज आहा. जे परेन देवासरा गरज आहा कुडीची, ते परेन देवाकूय गरज आहा मनशांक साल्वार करून स्वर्गार व्हरपाक. बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. आतां तो जेजू कडेन रिक्वेस्ट कोतालो. आपल्यागेल्या मोन्ना सारको चेडो तेंकोला. कितें आनी चान्स ना. लास्ट उपाय म्हणटा तो जेजू. पूण आमी कातोलीक जायन कितें कोताय? आमी मनीस पावला मोन्नाचे थोडीर सारको. मोन्नाचे कितें बरयलें हिंगा? मोर्नाचे तोणीर. ओके, सारकें घेत तें उतर. हें उतर हांवें म्हणटा सारकीं पुर्तुगेज उमोवंक कोंकणी उमोवंक आसूं. मोर्नाचे तोणीर पावलोले आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. तर आतां आमगे खबर सांगता तुमकां हांव. कातोलिकां गेली. तर कातोलीक मोन, मांद्रे लागून आनी कितें पयशे काबार जायन भिकार जाल्या देखून आमी जेजू बोले वचनाय. पूण हेजी देख घे. तो व्हडलो राज अधिकारी व्हडलो. तेगेले देखून ट्यूबलायट शेवटीं पेटोवली. कित्याक हेज्या आनीक उपाय कांय ना. हो निमाणो उपाय म्हणून तेणें देखून मांडून घेयलो. पूण आमी कातोलीक जायन आमच्या हातींत सारको उपाय आहा. आमच्या तोंडां जिबेचेर हा उपाय. आमकां तेजे भाशेन कोणाच्या पांयां धरून धांवनाका. तो जेजू पांयां धरून धांवन येयलो. जेजू कडेन येवन मागतालो तो, रिक्वेस्ट कोतालो. जे परी आमी टॉम, डिक एंड हॅरी बोले वयताय, हे पळय कोण ब्रादर आनी कोण प्रिचर पड म्हणटाय, तांकां तूं मोत्री आपयाय. पयलीं आपयना, पयलीं वचनाकाय तांचे बोले. तूं मेली न्ही, तेदो आपयाय मोन्नाचें रोजार करपाक. आनी ना जाल्यार तेज्या पयलीं गेल्यार ते तुमकां बेगीन मरण जाता तुमचें. हे ब्रादर प्रिचर पळय कोण म्हणटाय आनीक सांत सायबिणो त्यो म्हणटा मेलो आहाय तेंची खबर सोडाय. पूण हे पळय जिती पळय आहाय तेंचे बोले पयलीं वचनाकाय तांकां मोत्री आपयाय. तुमगेल्या मोन्नाचेर तेर्स रोजार करपाक मोत्री. आनी तेजोय फळ तुमकां कांय ना. आनीक तेज्या फळ तेज्या पयलीं जिती आसतना तो तुमगेलीं जाल्यार तुमगेलो टायम वेस्ट आनी तुमी वयल्यान बेगीन मरपाचीं. कित्याक देव देखून आमगेलें मागणें आयकना म्हणून तुमकां एटॅक वो तुमगेलें दुयेंस कितें पळय कॅन्सर जालां तें बेगीन वाडोवन बेगीन मरपाचें. कित्याक तेंचे बोले देखून वचोन काम जायना म्हणटच तुमगेलो सारको जीव म्हाजी घोंटेको पावता, उदो नाकाको पावता म्हणटा तेसो खबर जाताय त्यो म्हाजी. कित्याक तुमी म्हणटा पण देवा बोले गेलीं आनीक देव देखून आपल्या पावोना. हो आमगेलो भेस सगल्या एके कातोलिका गेलो. पूण हेजेर ते दोना न्यू टेस्टामेंट देखून ना. आमी जिवीत भर न्यू टेस्टामेंट वाचिला. तरी पूण आमगेले कान दोळे धांपलो आहायत. तेका लागून जेजून बायबलाचेर बरयलो आहा, जाका दोळे आहाय तांणी पळोवचें, कान आहाय तांणी आयकोवचें. आमी भेरीं आनी कुड्डी जालो आहाय कान आसोन आनीक दोळे आसोन. ही गती जाता आमगेली कातोलिकांगेली. देवान आमकां बरें जिवीत देण्यांनी भरलें, पूण आमी कुड्ड्यांच्या आनीक भेऱ्यांच्या भाशेन आमगेलें जिवीत आमी सारताय. तो पूण येयलो जेजू कडेन मदत मागपाक. पूण आमी देवा कडेन मदत मागपाक वयताय तो आमगेलो लुगार आसो तो हाल्स. आमी कातोलीक धांवतलीं, खूंय माद्रास धांवतलीं, नाजाल्यार खूंय देवसा धांवतलीं, नाजाल्यार खूंय सांतांतून हिंगे कळे आहा खूंय
शिवोली हुंयचे कडेन आहा थिंगा धांवतलीं. थिंगा लोक ते आठी आहा जाल्यार नाजाल्यार हुरसांबोले धांवतलीं. हे ते हुंचो मायणे खुरीस आनीक बाराडेचो खुरीस आनीक बांबोलेचो खुरीस ह्या हुरसांबोलीन आनी हुंय हुरिसाचो खबर ना म्हाका. त्या हुरसांबोली धांवतलीं. नाजाल्यार आंगोण करून धांवतलीं. खूंय पिलार नाजाल्यार सांत जुजे वाज हिंगा सांकवाळे नाजाल्यार ओल्ड गोवा गोंयचो साहेब. जालें आमगेलें. कातोलिंगा गेले हिंगसान जिवीत काबार निसोणटोन. कित्याक थिंग गेल्यार कांय मेळना. तुमकां सांगिलां जे मेरेन मनीस दुसऱ्यांक भोगशिना आनीक दुसऱ्यांचीं पातकां भोगसून सोगल्यांच्या थंय मूय मोगान भोंवना, माये मोगान भोंवना, मीठ मेर नासलोल्या मोगान भोंवना जाल्यार तुमगेलें मागणें देवाक केश्शें पावना आनीक तुमी केश्शींच बरी जायनाय. चोया कितलो लोक कॅन्सरान आनीक कितें कोन्न ल्हान ल्हान भुरगे आनीक सकयल दादीचे 20, 30, 40, 50 वर्सांचे कितें कोन्न लोक मोत्ताय तो चोया कोंडोलोन चोया डेली सांगोत तुमकां उगडास कोत्ता तुमकां हांव. तुमगेलें जिवीत सारकें धारेचें आहा, गॅसीचें आहाय तुमी. कित्याक जेजून पळय कुरपा दिल्या हुरसार म्हूण ते कुरपेन आमगेलें जिवीत आमी सारूं जाय आसलोलें. हांव सांगोत ते भाशेन पवित्र रावोन. हांव पूण येयलो चोय फायनली येयलो. आतां म्हाका लांब जिवीत आहा. नाजाल्यार हांव केदो मोन्नो आतां हे करपा लागले देखून 3 म्हयने जाले. देंवसरागेलो प्लॅन कितें आसलो म्हूण खबर ना 3 म्हयन्यां देखून. पूण तो हांवें प्लॅन सगळो कॅन्सील केलो. आनीक आतां हांव पवित्र आत्म्यान आहा. हिंगा UK देखून चोया कितू मोन्न वयताय तीं. पयर फाटीं एक दीस खबर आयकलें प्लेनाचे 5 मोन्न गेल्लीं एक प्लेनाचे. UK सान गोंयकारां गेलीं. म्हणल्यार चोया तुमी हिंगा UK देखून पळय आहाय. हांव UK कू आहा. तर हिंग UK देखून आहाय तीं देखून ल्हान मोत्ताय ल्हानी दादीचे मोत्ताय. चोया कितू कंडोलन्स येताय कितें येताय थिंगा डेट चोया केदों जाल्लीं आनी केदों मेल्याय तीं. म्हजे भाशेन पवित्र जाय नाजाल्यार तुमगलो टायम लागीं येयला सारको. इंग्लिशीन बरयलो आहा बायबलाचेर डेथ इज लर्किंग एट युअर डोर. कोंकणीन कितें बरयलां तें खबर ना म्हाका. आसूं इंग्लिशीन सांगोत तुमकां हांव. कोंकणीन हांवें ट्रान्सलेट केलां. मोरोन तुगेल्या देराचेर मात्ता सारकें. उमराको येयना हा. ताका मेळूंक गेलो. मोर्नाचे थोणेर पावलोले आपल्या पुताक बरो करूंक यो म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें कोणाक राज अधिकाऱ्याक खुणां आनीक विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावार्थ दवरपाक नात. तर जेजू ताका आतां एक वॉर्निंग दिता. तुमी भावार्थ दवरपाक तुमकां ही विजमितां अजापां करचीं पडटलीं. राज अधिकाऱ्यान ताका जेजूक म्हणलें सायबा म्हजो भुरगो मरचे आदीं यो. इतुलीं तेंप इतुलीं वर्सां तो आतां ताका घेवन धांवता आसतलो ट्रिटमेंट केलें आसतलें. पूण आतां तो जेजू घेवन सारको डिमांड मारता चोय. आतां ताका भुरगो मरपा आहा म्हूण सोडला दोतोरांनी. आतां तो जेजू केसो यो म्हणटा. आमी देखून हे देखून येस्तादार तो जेजू बोली येयी न्ही जाल्यार आमगे घरचीं कोण बरीं ना जाल्यार जरूर तीं बरीं जातलीं 100% तुमकां दिता हांव. काल सांगिल्लें तुमकां हें. कोण बरीं ना तुमगे घरांत आतांच्या आतां मुगेलो प्रिचींग ऑन करून दवराय 24/7 आनी चड करून जो कोण बरो ना तेज्या कानार पडपा जाय सारकें. तेगे रुमान दवराय जाता तितू होर्सां दवराय. रुमान आवाज येय दी. तो देंवसार पळय आहा तो भिवोन देवाचें नांव देवाच्या उतरांनी देंवसार भिवोन वयता. ही एनॉयटेड पळय उतरां आहाय पवित्र आत्म्यागेलीं. आतां हो पवित्र आत्मो उलयता तीं एनॉयटेड उतरां. तीं देवागेल्या पावराचीं उतरां. देव उलयता डायरेक्ट. तर हीं उतरां घरांत तुमगेल्या घाल्याय. कितें वायट कितें शांती पळय बिगडल्या ती वयतली नपयत जायन तेका लागोन सांगो तुमकां हांव. हो पळय वायट वोतमें तुमगेल्या एक मनशाचें आहाय 200नी 300नी हजारांनी आतां हजारांनी म्हूण सांगिल्लें तुमकां हें. त्या तेंपार 200नी आहले. आतां वायट चड जालां म्हणटच वोतमें चड जावपाकूच जाय. तर एक मनशाच्या हजारांनी पळय वायट वोतमें आहाय. तेणी आयकोन तेणी पळ काडपाचो. आनी त्या दोणा मागीर मनशागेलें वोतमो
न्होसोरता. ओतमो म्हळ्यार कितें? सोल आं. तुमी पवित्र ओतम्या घेनाकाय. सोल, सोल, सोल तुगेलो न्होसोरता. इंग्लिशीन आयकाय तुमी. तुमकां काल सांगिल्लें कोंकणीन म्हाका तेंचें मेळटा. तें कोणे बरयलो म्हाका खबर ना ट्रान्सलेट केलें तें. तेका लागून सांगत तुमकां हांव. मनीस तो पवित्र ओतम्या ना, तूं बायबल बरय, ना जाल्यार कांतर बरय, गॉस्पल म्युजीक म्हूण बरय, ना जाल्यार रिती देखी कांतर बरय, ना कितेंय बरय. तीं सगळें हालचयत म्हाजीत. तर खुणां आनीक विजमितां देखल्या शिवाय तुमी भावार्थ दवरपाक नाय. राज अधिकाऱ्यान जेजूक म्हणलें, सायबा म्हजो भुरगो मोरचे आदीं यो पोनास. जेजून ताका म्हणलें, वच तूं. तुजो पूत जिवो आसा. वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. म्हळ्यार तो आजून मेलोलो ना, जिवो आसा. जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरून तो राज अधिकारी आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक आयले आनीक ताजो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. तर हो जेजू कडेन मागत आसतना, जेजू कडेन उलयत आसतना त्या वाटेन तेगेलो पूत बरो जालो अशी जेजून म्हणलें आनीक तेशी पूत मेलो ना. तो म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां तो सारको निमाणो मरणाचे तोणीर म्हणटा तेशें कोन्न दोन तेका येयल्लो सोंड की हो आनीक वाचपाचो ना. जेजू येयना जाल्यार हो आनीक वाचपाचो ना. हो तेगेलो एस्ताद आसलो सारको लास्ट. निमाणो सांस म्हणटा तेशें कोन्न. 52 देखून खंयच्या वगतार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपाराच्या एका वराचेर ताजो जोर गेलो. 53 तर आतां चोयले तुमी काल म्हणटाय ती आतां. म्हणटच आसलो आसतो तो बरो पयस आनी तेदो जाणाय तुमी गोड्यांनी ना जाल्यार चलोन आनीक ते दोंगर आनीक ते गांवां सगळे दोंगर आनी फातरोट म्हणटच टायम लागता आसतलो. तर काल म्हळ्यार कळ्ळें तुका एक 2 दिसाचो खबर जाली ती आतां चोय. 53 ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक घुमून आयलें. हे राज अधिकाऱ्याक घुमून आयलें. देखून ताणें आनीक ताच्या आख्ख्या घोराब्यान जेजूचेर भावार्थ थेवलो. जुदेयांतलो गालिल्यांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणां. पयलीं केलोली तें पळय दाखांचो रोस आहा तेजो उदो आसलोलें तो दाखांचो रोस केलोलो जेजून पयलो. आनीक आतां ही दुसरी हो भुरगो जो मरपाचो आसलोलो तो जोर गेलो तेगेलो बरो जालो. तर आमगेलें जिवीत आमगेल्या जिवितांत जेजून आमी जोऱ्यान म्हळ्यार कितें सगळे दुयेंसान, वायटान आनीक पयशां वाटेन उणेंपण म्हळ्यार गरीबसाण हेणें आमी जिवीत सारपाचें. तरी पूण देव आपल्यागेले काकुटीन आमकां जायतें दिता. देवागेली काकुटी कितू आहा ती चोयाय तुमी. देवागेले काकुटीनूच मर्सीनूच तर आमकां हेतुलें मेळटा जाल्यार देवागेल्या मोगान देवान सांगिलां 100 पावटीक हांव तुमकां दितलो. 100 माप बरो वतो पासून हांव तुमकां दितलों. कितें जें तुमी कोत्ताय तेजें फळ. देवागेलें उतर म्हळ्यार एक बीं तुमकां सांगिल्लें शेताचें एक भाताचें भात घेयाय आनीक तें मागीर वोसोन शेतां घाल्यार रोंपयाय. आनीक तेजें पळय फळ जाता तें 100 जाता. तेशें कोन्न तूं पळय जिवितांत एक पळय वस्त जिवितांत कोता तुमकां काल सांगिल्लें ते वस्तूचो फळ तुका 100 मेळटा. तूं कांय कोनासतना, तूं वायटान आसतना, तूं पातकान आसतना, तूं दुसऱ्याक नागयता, चोत्ता, फोटी मारता, तेका तोपी घाता, तेज्या पोटार पांय दिता हें सगळें कोन्न देखून देवागेले काकुटीन तुका कितू मेळ्ळें तें चोय तूं.
म्हाकाय तशें दिसतालें पयलें. हांव हितूलें कोता आसतना देखून हांव बरो आहा म्हणून देव म्हाका आजून पावता कांय कोन्ना. हांव बरो आहा. अशें करून सगल्यांगेलें जिवीत अशें करून जालें तें, की लोकांक कितें दिसोता, की आपल्या पडें मेळटा, तें आपल्या कडेन खूब आहा, तेंच पुरो आपल्याक. आपल्या देवाची आनी गरज ना. हें तुका देवाचें फकत काकुटीन मेळ्ळां. जोरी तर देवाचे काकुटीन तरी आमकां हितू आहलोलें आनीक देवागेले मोगान आनीक देवागेले कुरपेन तर आमी येयलीं, जाल्यार आमकां शेंबऱ्यांनी जेजून हेजो सारकें साप बरोवन दिलो आहा. आहा तेज्या परस शेंबऱ्यांनी एक वाटेन तुगे भलायके वाटेन तुगे शेंबऱ्यांनी भलायकी सारकी बरी जातली आनीक पयशां वाटेन तुवें कोणाक 10% दिलें तुका शेंबऱ्यांनी मेळटलें आनीक तुवें प्रिचींग केलें जाल्यार तुगेल्यो शेंबऱ्यांनी पिळग्यो बऱ्यो जायन प्रिचींग कोतल्यो. अशें करून आमकां सगले वाटेन एक वाटेन सगल्यो वाट सांगना तुमकां हांव. हिंगा वयतलो टायम. म्हणटकीच जिवितांत पळय एक पळय घडणी आहा, ते सगले घडणेक आमकां शेंबऱ्यांनी फायदो जाता. जेन्ना तूं देवाच्या मोगान आनी कुरपेन चलत त्या दोणा आनीक मागीर सासणाच्या सासणाक थिंगांनी शेंबूर ना. तें मागीर सासणीक जिवीत मोतरीच. पूण हिंगा तुगेलीं वर्सां शेंबऱ्यांनी वाडताय. हें फकत देवागेल्या मोगान आनीक देवागेले कुरपेंत येयल्यार तुजें पवित्र आत्म येता आनीक तूं म्हाजेर देवा भाशेन जियेता. पवित्र आत्म म्हळ्यार कितें देव. तूं पवित्र आत्म भितर येयलो म्हणटकीच तूं देवा भाशेन जाता. सारकें सोंपें. तुमी चिंतच्याय देव खूंय आनी आपूण खूंय काय म्हणून. जे मेरेन तुजे भितर देव ना, तुमी तिची डायलॉग मारपाचीत. ए तेरी औकात काय म्हणपाचें. तूं देवा भाशेन आपल्या सर कोत्तो. तुगे भितर तर पवित्र आत्मा ना जाल्यार तुमी तेशें म्हणपाचें. जे दिसाक पवित्र आत्मा तुजेर भितर येता, त्या दिसा सावन तूं देवाचे कुरपेन जियेता म्हळ्यार तूं देवा भाशेन जियेता. कित्याक पवित्र आत्मा देवूची तुजे भितर आहा म्हळ्यार तूं देव जालो. टेंपल ऑफ गॉड म्हळ्यार तेका लागून देवान. आमी देवाचें चलता फिरता हें देवाचें मंदीर आमी. आमी आमच्या हातींनी आमी आमच्या पांयांचेर आमी कुराडे मारता म्हणटा तेसो केला आमी कॅथलिकांनी. हें पळय देवागेलें उतर हितूलें सोंपें आहा. सगलें आमगे जिबेचें आहा म्हळ्यार दुयेंस बंद करपाचीं, दुयेंस पयस करपाचीं, दुयेंस बरीं करपाचीं आनीक गरीबसाण पयस करपाची. हे लोन आनीक कितें गाडयांचें लोन आहाय, घरांचें लोन काडलां. हें तें लोन बोन काबार जावपा सारकें सोंपें. तुमी लोनांतूनी टाटाच करून भायर सरलीं. कितें करून? पवित्र जातरीच. तेका लागून तुमकां सांगिल्लें तुमकां लोन आहा, कितलो 5 लाख आहा, 10 लाख आहा, 20 लाख आहा, 1 कोटी आहा कांय प्रॉब्लेम ना. 1 कोटी देखून लोन घेवन येयाय तुमी. हो तुमगेलो लोन आनीक कितें दुसऱ्यांक तुमी उदार आहाय, तें सगलें फारीक करपाक कांय न्ही. तुगेलें सगळें जिबेचीं आहा. पयलो पवित्र जावं आनीक मूड दीस स्पिरीट ऑफ पॉवर्टी गेट आवट फ्रॉम माय बॉडी रायट नाव इन द नेम ऑफ जीसस. एंड आय थ्रो यू इंटू द सी. नेवर टू रिटर्न बॅक. आनी तुगेले जिवितांत गरीबसाण आनीक हें उदारपण मागपाचें आनीक हें लोन काडपाचो केन्नाय येवपाना तुगे जिवितांत हो वतमो वायट. तूं फॉर्माय आनीक तेशें जावपा जाय कायद्यान सारकें. बरयलो आहा शुवर. तर तुमकां सारकें सोंपें इन्विटेशन दिता हांव आयज सावन तुमी पवित्र जाय. आनीक तुमकां लाँग काट आनीक रावंडे बाटोचे 2 थिंगा दुयेंसान तुमकां, तुमगे फामिलीक, तुमगेल्या माय पायक, तुमगेल्या ल्हान भुरग्यांक जीं कोण काळें जालें नाय थिंगा जावपा आहाय त्या भुरग्यांक कोणाक कोश्ट त्रास म्हळ्यार ते आसपाचें नाय. कित्याक हें फकत ओल्ड टेस्टामेंटां आहलोलें पूण आमकां आतां जेजून मोन आमी देवाचे कृपेच्या जिवितांत जियेताय आमी आतां. तें सीन एंड डेथ म्हणटा तो लॉ जो पळय सुरू जाल्लो पातक भितर 36 संवसारांत तो जेजून येवन काबार केलो. सोंपाडलें सगलें काबार केलें वायट. जेजून सगलें कोश्ट आपणें सोंसून तुमकां सांगिल्लें पॅशन ऑफ मुवी घाल्याय. म्हयन्या एक पाट तरी घालन चोयाय बसून घरां सुसेगाद. आनीक तेजेर तुमगेलें वायट, गरीबसाण आनीक पेस्त पिड्या सगळी पयस जातली. पवित्र जायाय आनीक चोयाय. बेश्टें पिक्चर म्हणून टायम पासा 1.5 वरां पिक्चर म्हूण चोय नाकाय. कॉमेडी चोयताय तेशें कोन्न.
हेर सगळें बंद कोरयाय आनीक पॅशन ऑफ क्रायस्ट तुमी सोद्दां देखून तुमको टायम आहा, कोण घरा हावज वायफ आहा, कोण तारुडी देंवोन येयले, सोद्दां तें पिक्चराय आनी हेर सगळें गेम्यो आनीक हें तें सगळें फुटबॉल गेम्यो कितें टीव्हीचेर येताय पळय युरो काप आनी केसो काप आनी केसो कितें सगळें पळय म्हुट्टाय, हें सगळें बंद कोरया. हें तोरी तुमी बंद कोनाय जाल्यार तुमगेले घरांत वायट आनीक निसणटोन गोऱ्याब्याचें आख्याय तोरी स्थितीदान तुमी पावल मारय तुमगेलो घोराबो तोरी बरो रोशीरोशीत फळां दीक आनीक मोगाचो आनीक सगळें उत्पन्न सारकें भरोन वतोता तेशें कोन्न तुमगेल्या घरांत खावपाक, पिवपाक, रावपाक, जेवपाक, न्हेसपाक, भोंवपाक आनीक हेर सगळीं कामां तुमगेल्या भुरग्यांगेलें शिकोवप बरे भाशेन करपाक हूंय तुमकां जाय त्या जाग्यार वचोन तेंचें शिकोवप करपाक सगळें करपाक तुमकां आदार फकत देवाचेच आटीन येतात आनी कोण ना आदार करपाचो संवसारांत. तुमगेल्या बोळाचें पळय कोत्तालीं तें सगळें बंद कोरयाय आनीक आयज सावन पवित्र जाय आनीक हो पळय मनीस जेजूचे लागीं येयलो राज अधिकारी ते भाशेन तुमी आयज जेजूचे बोगले येयाय आनीक जेजूचेर भावार्थ दोत्ताय तेणें सांगिलां तेणें भावार्थ दोवन तो पोत्तून गेलो जेजूगेलीं उतरां आयकोन तूं वच आनीक तुगेलो पूत जिवो आसा म्हणून त्या उतराचेर तो भावार्थ दवरून गेलो. आमी जेजूगेल्या उतरांचेर भावार्थ दवरया की जिवीत आनीक मरण म्हगेलें जिबेचें आहा आनीक तें पळय जेजून सांगिलां तें आमी पवित्र जाया आनी उचारया आनीक सगळ्या वायटाक आनी गरीबसाणीक आनीक दुयेंसांक आमगेले कुडींतुली आनीक जिवितांतुली भायर मारया. तो आयज हिंगा बंद कोरया फाल्यां 4 काबार जालो मागीर मुखार या चोया मुखार कितें उरलें तें फाल्यां कंटिन्यू कोरचें. थँक यू होली स्पिरीट आमेन. मातशें रोजार कोरया कित्याक तुमगेलीं रोजरां तीं सारकीं जायनाय आनी पवित्र देखून जायना तोरी रंग रोजार देखून केल्यार कोणा तुमी अशें करून रोजार पत्ते रोजार शिकयले जाल्यार तांकांय तें कितें फायद्या पडपाना. तोरी आमी सारकीं पवित्र जायन दुसऱ्यांक आमी शिकोवपाक आमी सारकीं तयार जाया. तर तुमकां हेका लागोन आतां 3 म्हयने जाले तुमकां तयार करून तुमी पिकले पूण तुमी फकत देवाक भास दिवपा जाय की आपूण रेडी आहा आपूण पवित्र जालां आनीक जाता तर आपूण आयज सावन काम करपाक तुगेलें भायर सोदता जाल्यार पवित्र आत्मो तुजे भितर आदारी आहा तो तुका काम करपाक सारकी बुद्ध आनीक तुका सगळो आदार पवित्र आत्मो उलयता तुका कांय करपाची गरज ना. तोरी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका जॅकलिनाचे फॅमिलीक फ्रांस्किना फेरांवाचे फॅमिलीक तेवदोमिराचे फॅमिलीक कोलेताचे फॅमिलीक जॉन्सीचे फॅमिलीक सुकोराचे फॅमिलीक जासीचे फॅमिलीक हेनरीचे फॅमिलीक पियेदाद वाजाचे फॅमिलीक मोर्याणाचे फॅमिलीक जिपोटाचे फॅमिलीक क्रिसाचे फॅमिलीक जोकींचे फॅमिलीक आनीक यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन दवर सगळ्यांची दुयेंसां पयस कर तांकां तूं पदवेदार देव म्हणून दाखोवन दी ताणें आपलें मन उगडून चिंतप बदलून तीं पवित्र जावंक तशेंच तांकां कोवीड पिडेंतलीं पयस दवर कोवीड पिडा तांचे सोंशिल्ली पयस कर आनीक सगळ्या तांच्या मेंबरांक सांबाळून दवर तशींच तांची हेर दुयेंसां थोडी जोर भिंडां आडाचें जॉयंटाचें आनीक मासल आनीक कोलेस्ट्रॉल डायबेटीक हार्टाचें तोंडाचें नाकाचें कानाचें आनीक फातराचें हेर सगळीं दुयेंसां कसलीं दुयेंसां पळय ताका आहाय तीं सगळीं तांची दुयेंसां पयस कर त्या ओतम्याक तूं धांवडावन दवर आनीक तांकां दाखोवन दी की तूं देव पदवेदार आनीक तुजेच वरवीं सगळें बरेंपण येता म्हणून ताणीं मन बदलून तीं पवित्र जावंक पावूंक तूं तांकां आदार दी आनीक तांची कामां सगळ्यांची तूं कामां राखोन दवर आनीक तांकां इन्क्रिमेंट प्रमोशन दी तशेंच जीं घरांतलीं मेंबरां काम सोदतात तांकां बरें जायत्या पगाराचें काम दी तीं चिंततात तेज्या परस दोबरादान तांकां पगार दी आनीक बरे कंपनीन तांकां काम दी तशेंच जो कोण लोक बोटीर सावन गल्फाक सावन ओर हूंय युरोप अमेरिका सावन हूंय सावन गेलोलो आहा ऑस्ट्रेलिया सावन कॅनडा पोतून गोंय गेलो आहाय तांकां तांचें काम पोतून चालू कर आनीक तांकां पोस्ट वाडोवन तांकां तूं हे पाटी तांकां काम दी तुजी पदवी तांकां दाखोवन दी ताणीं मन बदलून पवित्र जावन जेजूचें काम फुडें व्हरोंक तें आयते जाता तशें तांकां कर.
ही सगळीं मागणी तुजे तांय कोत्ता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.